आज आम्ही भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशची सगळी स्टेट ऑफिस बेरर आनी सगळी स्टेट एक्झिक्युटीव ही डिक्लेअर करपाक लागून आज घोषीत करतात आनी तेका लागून आज तुमकां सगळ्यांक आपयल्ले आसा। भारतीय जनता पार्टीची स्टेट ऑफिस बेरर म्हणून आमचे ह्या हातून 6 उपाध्यक्ष आसतले, 6 सेक्रेटरी, 2 जनरल सेक्रेटरी आणि 1 संघटन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आणि 1 ट्रेजरर अशा तरेची साधारण 17 ऑफिस बेरर आणि एकूण 77 जणांची ही स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी असतली। त्याच्या व्यतिरिक्त तातूंत परमनंट इन्व्हायटी आणि स्पेशल इन्व्हायटी अशी कॅटेगरी भितर आसा। त्यामुळे हांव जे पयलीं स्टेट ऑफिस बेरर जे आसात तेंचे हांगा नांवां घोशीत करता। आमच्या पार्टीचे उपाध्यक्ष म्हणून श्री अनिल रघुवीर भोबळे, दुसरे दत्तप्रसाद खोलकर, तिसरे रमेश तवडकर, मागीर ग्लॅन सोजा टिकलो, शेख जिना, सुवर्णा तेंडुलकर हे सगळे उपाध्यक्ष म्हणून आसतले। नंतर इमिडिएटली ह्या 2-3 दिसां भितर आमी साधारण आमचो जो प्रोसिजर आसा सिलेक्शन ऑफ कॅन्डिडेट म्हणजे आमी कशें करतात की त्यांची टोटल आमची कोर टीम त्यांचे प्रमुख कार्यकर्त्यां बरोबर डिस्कस करून त्या भागात जसे रिजर्वेशन कशें जाल्लें आसा त्या प्रमाणे आमी तांचो कॅन्डिडेट जो आसा तो आमी आमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर डिस्कस करून त्यांच्या लोकल टिमी बरोबर आमी तो फायनल करतले। कारण फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन केन्ना जातलें तें अजून आमचे फुडें कार्यावळ 26 पर्यंत आमी आमचे सगळे उमेदवार जे आसात ते आमी जाहीर करतले। हांवें ते दिसून म्हणिल्लें आज ऑफिशियल सांगता काँग्रेस पार्टी ही केवळ तुमच्या बरोबर पत्रकार परिशदेक घेऊन सध्या चलयता किंवा कांयच नाल्यार 40-50 लोक येता आनी आझाद मैदानार बसता। आता आझाद मैदानार बसून तांकां कॅन्डिडेट फायनल करून तांकां कॉन्फिडन्स ना सध्या की आपले उमेदवार हे जिखून येवपाक शकतात, पण तेंचे कडेन कॉन्फिडन्स ना। कारण पत्रकार परिशदी घेतल्यो आनी थंय वचून भारतीय जनता पार्टी क्रिटिसायज केले। कारण हांवें आयकतालो काल ज्या तरेन त्यांचे सिनियर लिडर म्हणजे एखादे आदले मुख्यमंत्री जावन गेले लुईजीन फालेराव आसत, दिगंबर कामत आसत, बाकीचे त्यांचे जे नेते म्हाका दिसता एक रेजिनाल्ड सोडून बाकी सगळेच जण काल आझाद मैदानाचेर जे घडूंक ना अशें घडलेले भशेन करतात त्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात। ताका सगळ्यांक खबर आसा। कारण एखादो खरोच जर न्हिदलो आसा जाल्यार ताका उठोवपाक बरें, पूण हे न्हिदलेल्यांचें सॉंग करून नाका ते आरोप करतात। आनी खबर आसा की एखादो पार्टी ज्या वेळार सत्तेर आसता त्या वेळार ऑपोजिशनान जायते आरोप केले की लोकांक थोडीशी मजा दिसता, एंटरटेनमेंट दिसता, आनी तशा तरेचो एंटरटेनमेंट काल ते करताले। म्हाका दिसता थंय टायम स्पेंड न करता त्या तांचो पार्टी अध्यक्ष आनी तांचे बाकीचे ऑफिस बेरर किंवा बाकीचे लेजिस्लेचर वींग हेंच्यांनी थोडेशें जर कॉन्सन्ट्रेट करून जर मतदारसंघा भितर जर वचून कॅन्डिडेट फायनलायझेशन कशा तरेन फुडें वचचें हें जर ठरयलें जाल्यार बरें आसलें।